आजच्या पळोवण्याक तुमकां सगल्यांक दर एकल्याक उणीत मोगाचे येवकार. आयच्या एपिसोडान आयज तुमच्या फुड्यान येता एक नांव असतो खोडेगांठ एक्टर सिंगर जो चडसो नॉन स्टॉप तियात्रांनी दिसता. ही इज टॉल डार्क अँड हँडसम. वळखलो कोण तो? नो? वळखूंक ना अजून? ऑलरायट, आय विल गिव यू वन मोर क्लू. आसता तोंडाचो, मोड उतरांचो, व्हेरी व्हेरी टॅलंटेड आनी चडसो जॉन डी सिल्वाच्या तियात्रांनी आसता. नाव यू नो? वॉट? नो? ऑलरायट, वॉच दिस. मुनिसामी पोयात गोरजो जेन्ना आसतात देवाक सोदूंक भोंवतां. एग्जाम्यो येताना दुयेंत जाता तेन्ना देवाक उलो मारतां. त्रास ते काडटाना संकोश्टान पडटाना मिलाग्र्यो सोदतां. वर्शीं देव नाका गोरजेक सोदतां ताका वेल्यान शीण कोत्तां. आमकां जायें तें देवा लागीं मागता पूण देवाक जायें तें आमी कितें दिता. देव तो मोगाचो सगळ्यांक आमकां राखता. वयर रावन तो सगळ्यांक पळयता. देवाचो पावर देव राखता जिवीतभर पूण मनीस विसरता. कितल्योच मिलाग्र्यो घडटा पूण कोण सोक मानता नियाळून पळयता. श्वास आमी घेतात सकाळचे उठतात ही मिलाग्र ओडिश्टा. आमी भुरगीं देवाची ताच्या मोगाची वाखाणूया. So now you know who he is, huh? Now put your hands together and welcome José Joaquim Fernandes, जाका आमी वळखतात जो डिकार्पाले. Hello Joe. Hi. Say hi to everyone. Hi everyone. Welcome to Pickle Tickle Chat Show. Thank you so much sir. Welcome. Joe, ह्या दिसांनी तूं तियात्रांनी दिसोना म्हणून कोण एकलो म्हाका कितें म्हणटा जाणें, आगो तो UK गेला आसतलो. इज दॅट ट्रू? गोंयचो कित्याक जायते तियात्रिस्ट वेतात न्हय, हय त्या खातीर ताणें म्हणलां आसता. सारकें. बट यू आर व्हेरी मच इन गोवा. ऑफ कोर्स. ओके. जो, तूं तियात्रिस्ट और नॉन स्टॉप तियात्रिस्ट? No, theatrist. I don't differentiate. व्हेरी गुड, दॅट्स व्हेरी नायस ऑफ यू. पूण म्हाका एक सांग, तूं तियात्रिस्ट म्हणटा जाल्यार फकत नॉन स्टॉप तियात्रिस्टांचे संस्थेचो सेक्रेटरी तूं कसो आनी कित्याक जालो? कित्याक तियात्रिस्ट संस्था डिफरंट आहा. हांव तेतूंत मेंबर आहा. इन हय. बट ती संस्था आतां ना. इट इज No, of नॉट, course, I डजंट know. एक्झिस्ट. Yeah, I know. It doesn't exist. Yeah. But still you are in non-stop तियात्रिस्टांचे संस्था. Yes, but आतां ती एक सांगपाचें म्हणल्यार आतां ती ओके. तियात्रिस्ट नॉन स्टॉप तियात्रिस्ट आनी तियात्रिस्टांची संस्था केल्या. या आय नो. तें बट हें तेणी केलां तें सारकें दिसता तुका ओ ना? सी ती संस्था स्टार्ट जाल्ली कित्याक या. तेन्ना संस्था आसली तियात्रिस्टांची आनी ती सुरू करपी कोंकणी नॉन स्टॉप तियात्रिस्ट. आनी तेच खातीर तें नांव काडूंक ना. बिकॉज इट वॉज इज ओरिजिनल नेम. तें ओरिजिनल नेम दवरपा खातीर तें तशें दवरलां आनी ताका तियात्रिस्ट म्हणून एड केला. ओके. सो सगळे इनवॉल्व जावपाक. या ना, हांवूय तेंच म्हणटा की सगळे तियात्रिस्ट एकूच. तूं म्हणटा दोनूय हितून आपूण आसा म्हणून, बट तें दोनूय दवरप सारकें न्हू. आतां तेणी केलां तें सारकें दिसता तुका. वॉट दे हॅव डन इज दे हॅव चेंज द नेम. पूण तुका कितें दिसता असलो भेदभाव करप हें सारकें? म्हज्या हिशपान हो भेदभाव दिसना म्हाका. पण जेन्ना ती नॉन स्टॉप केली जेन्ना तियात्रिस्टांची संस्था आसताना दॅट मिन्स तो भेदभाव जालो ना? ना, आसतना म्हणजे कितें आतां तेन्ना तियात्रिस्टांची संस्था तितली चलोना नासली आनी मातशें टावटीव जातालें. ओके. आनी तेन्ना नॉन स्टॉप तियात्र चड पावरफूल चलतालें आनी तेच खातीर ती नॉन स्टॉप तियात्र संस्था केली. ओके. सो यू फील दॅट इज फायन?
Yeah, for me it is fine. कित्याक हांव म्हणजे मेंबर सेक्रेटरी तेच हांव तेंच म्हणटा तो लास्ट कमिटीन तूं जनरल सेक्रेटरी आसलें तेच हो थाराव कित्याक घेवंक ना खंयचो वो आतां तेन्ना तेणी करपाक केलें change- तें पूण कितें जालें तो हेक घालूंक पडटालो जनरल बॉडी मिटींग घालूंक पडटालो Okay. आनी मेंबर्स तितले आपयले येयनाय जाले Okay. सो तो कोरम जायनासलो तेका लागून तें उरलो तसोच ओके या सो तूं म्हणटा एक्चुअली तुमचे मोती ना मोदी नासलें हय ओके या ऑलरायट ओके आनीक तिसरो प्रश्न म्हजो तुका थोडे तुमचे मेंबर म्हणटात की संस्थेचे अकाउंट्सूय ऑडिट करून दवरूंक ना इज दॅट ट्रू सारकें 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 वाय कित्याक संस्था दिल्ली चलना आसली सॉल्व नासली पूण कमिटी आहली कमिटी आसली रायट तूं आतां सेक्रेटरी आसा म्हणून तुवें जबाबदार जालो ना ऑफकोर्स जालें ना कित्याक Okay. जें घडलां तें घडलां Yeah, okay. Yeah. But what are you doing about it? न्यू कमिटी दिला न्हू आतां Okay, so Yeah. you have handed over everything to the new committee. Yeah. And they could take टोटल न्यू या Okay. आनी Okay. Let's clap for it now. Okay, Joe, आता संस्थेची खबर सोडया. Yeah. Let's talk about you and your तियात्रेस्पण. तूं एक बरो कांतोळीस्ट बरो पार्टिस्ट हांवें पासून तुज्या संगीताक एक्टींग केलां सो आय नो Yeah. आय नो आनी तूं जेन्ना एक्टींग करता तेन्ना तूं ऑडियन्साक सारकोच उमेदीत दवरता दॅट ऑल्सो आय नो सुरवातेक तुवें गोडे एक गांवच्या तियात्रांनी भाग घेतला आसतलो बिफोर कमिंग टू द प्रोफेशनल स्टेज एम आय रायट या ल्हान आसतना भुरगेपणांत शो केल्यात गांवांनी ओके आनी मागीर प्रोफेशनल स्टेजीर ओके सो प्रोफेशनल स्टेज तुका कोणे हाडलो कोणाच्या तियात्रांत तूं आयलो हू ब्रॉट यू ऑन द स्टेज लिनो Lino. फ्रॉम सांजेर ओके 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 Yeah. खंयचो तियात्र तो कसोळ्ळो समाज ओके कसोडो रसमस नायस सो जो जायते तियात्रांनी तुवें एक्टींग केलां कांतारा म्हटल्यार व्हेरी गूड परफॉर्मन्सीस तुवें दिल्यात ओके जाल्यार जायत्या तियात्र चेडवां सांगाताक तुवें काम केलां तांचे बरोबर ऑपोजीट देम एज अ हिरो समटायम्स एज अ फादर एज अ ब्रदर ओके हे सगळें तुवें केल्यात जाल्यार तुजो अनुभव आमकां सांगशी हाव वॉज युअर रिलेशनशीप विथ देम लायक एवरीबडी लायक तियात्र लायक एवरीबडी मीन्स ऑफकोर्स आय ट्रीट एवरीवन इक्वली Okay. ऑफ स्टेज ऑन स्टेज ओके ना Even- केन्ना कित्याक म्हणटा हांव केन्ना केन्ना कितें आसता एका तियात्राचे कितलेशेच प्रयोग जातात जातात. आनी तेन्ना मागीर तुमी सांगातात बरोबर येतात वेतात ओके यू नो दॅट क्लोजनेस कम्स Yeah. सो दॅट इज वाय आय एम आस्किंग यू हाव क्लोज वर यू टू युअर हिरोईन्स ना क्लोज म्हणल्यार कितें हांव सदां निमणे सुद्दां बसता म्हाका कांय सोडून बसतालें एक म्हळ्यार हांव रातचो केन्ना जाग आसना हें न्हिदना ओके बसीन जागोच आसना ओके आनी बाकी सगळे न्हिदताय ओके सो ते कित्याक जागो रावप टेल मी ना सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका रातची भिरांत दिसता Okay, okay, in the Yeah, bus, yeah, traveling. yeah. Kabirani, you have the fear of, you know, something happening to the बस bus. Yeah. Okay, okay, okay. That's good enough. Okay, my next question to you is, हांवें आयकलां कोणा एका ल्हान वस्त्या तियात्र डायरेक्टराच्या तियात्रान कोण एकलें चेडूं तुज्या मोगान पडलेलें आनी तें तुजी फाटूच सोडी नासलें इज दॅट ट्रू नो 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 बिकॉज वाय से नो कोणूय मोगान पडो कोणूय लायक करूं हांव सारको आहा Okay, you did not fall in love with her, No, no, but no, she no. fell in love with you. That I don't know. But she was chasing you. That I don't know. You don't know? No. See. And how do you say that? What I said? How do you say that I was not in love with her? Her म्हणून ना हांव सगळ्यांचे बायलांक एकूच भाशेन ट्रीट करता Okay, them. 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 Right. Okay, you are not even aware that she is in love with you. No. That she is trying to chase you. She wants to sit next to you. She wants to, you know, do little things for you. You do not know that. You're not aware of it. In that way सगळीं बरी करताय म्हाका सगळें कितें ना कितें करपाक सोदताय Alright, okay, that was good. हांव कितें म्हणटा स्टेजीर जायते चेडवां चेडे दडटात केन्नाय मोगान पडटात
एक नवें कांय न्हू आमच्या मोदें कितल्योश्योच असल्यो केसी आसात यू नो दॅट आनी त्या भायर तियात्रिस्तांचें जिवीत इज नॉट प्रायवेट मॅटर इट इज अ पब्लीक मॅटर एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो वॉट इज हॅपनिंग ओके आनीक चडशे आमचे आय मीन ऑल परफॉर्मींग आर्टिस्ट हॅव अ फॅन फॉलोईंग सो तसले तुजे बी फॅन फॉलोअर आसतले ओके आतां आय नो इवन अमंग द ऑडियन्स हियर मेनी ऑफ यू मस्ट बी युअर फॅन सी दे आर ऑल स्मायलिंग ओके सो केन्ना केन्ना कितें आसता इवन द फॅन्स फॉल इन लव विथ द हिरो विथ द पर्सन दे लायक ते केन्नाय ग्रीन रूमान येतात दे कम दे टॉक टू यू दे वॉन्ट टू मीट यू दे वॉन्ट टू ट्राय टू मीट यू आउटसायड असलें कितें तुजें सवय कळना any fan who's totally had a crush on you, not love, I would not say love, it's a crush तसलें कितें घडना तुजे सवय ओ जायत पाटी कितले पाटी okay and how did you handle that situation casually because I was always casual okay yeah but you did not insult them no of course not how can I insult my fans okay if supposing some fan comes and gives you a flower Joe, I love your acting. I like your singing. I like the style you know. I म्हणतो कोणे म्हटलें. How would you react? तें केन्ना जालें ना. पूण समज हेजे मुखार जालें. आतां म्हणटा हांव जाणटो जाला. No. So that does not arise. Okay, but if such a thing happens, what would you do? Will you accept that flower? Yeah, I can accept that flower because she is giving me. Giving it to you. Yeah. Okay. So I accept it. Okay. I love you too, Mutalo. Okay, Joe. And on that note, shall we take a tea break? Of course. Okay. कसली च्या पसंत तुका काळी काय दुधाची? काळीच कर तूं. Karis? Ooh, I love curry chow. Okay, so we are going to take a tea break. No, don't go anywhere. Don't go anywhere. We are going to show you something during the tea break. Okay? Papa, घेऊन आमची कासऱ्याची ओळख येतात तुझी. ही तर कुशाल काय चिकवर? निसा, तू आता जिको फोन कर निसा, काम घेऊनची गरज ना म्हणून. ये तू किती आवडत आहे घेतल्या? मामा, तू सर्व अशी कडक लागली गेली. आम्ही केला कसं सकत काय म्हणून? आणि काय ती कासऱ्याची ओळख आपली येतात तू नाका म्हणतोय? नाका म्हणूक नाव. तू तू जिकोक सा, काम घेऊनची गरज ना, पण आम्ही तांग घेतात म्हणून. येणार नाही किती? आम्ही छोडवायची पामी. मोठं त्याने आम्ही रे उजा असले. तू माझ्या ओळखीला, तुका ती काय सोदमोचे? होय मामा, कोणाचे कित्याक? होय पण, तू आमची 31 दिवस म्हाका जाय, तू बरें कोणा भेट पडेल. देखून म्हाका पळोवंक जाय, तू खंयच्या एरियांत रावतात, खंयच्या सोसायटींत रावतात, घर कशी, कित्याक कोणी भाड्याच्या घरांत रावतात आनी आपलो बोंगलो म्हणून सांगतात. पण जिको एक बरो भुरगो देखून आमच्या केन्ना विचून काडला असतो ना मनीषा. हांवें तुका आदींच सांगला, तुजें एग्जाम नाका म्हणून. काका, तू मातशें ओगी रावन, मामा सगळें हँडल करतली. तुका तें कांयच समजचें ना. होय होय ल्हान आसतना म्हजी माय म्हणटाली बाबा तू ओगी राव तुका कांय समजचें ना. काजार जालो बायल म्हणून रावली. तू मातसो ओगी राव तुका कांय समजचें ना. आनी आतां धूव वाडून व्हडली जाल्यार ती म्हाका तेच सांगता बाबा तू मातसो ओगी राव तुका कांय समजचें ना. जाल्यार हांव म्हणटा समजपाचो वेळ केन्ना येतलो? हांव कोणाक वेतोच. देवान सांगला तुका तिकेट धाडटा म्हणून. बाय जेन्ना तुवें नवें घर बांदता तें सारकें जायना. पोरतें तुका बरें दिसना जाल्यार तें तुजें मोडून पोत्तें मानूक जाता. पूण काजार एक पावटी जालें हें सासता करूं. काजार जावच्या आनी म्हाका 2 पावटी न्हय पूण 10 पावटी तरी चिंतूंक जाय. बाय जास्ती उणें आमचे कुशलकाय कोणाक वाटो घेवंक खुशीच ना जाल्यार कांयच पळोवना. सगळ्यांकूच आमचें कुशल करूंक जायना. तो रस्तो शॉर्टकट आसता त्या रस्त्यार सदांच ट्रॅफिक चड आसता. पूण तो रस्तो केन्नाच सारको आसना. सदांच पाड आसता. बाय तू ताचे कानार घेना. चिंतप जावन आसा एका वॉलतेरा पळोवन. तुका आरोयता आनी दोलयता पूण खंयच पावयना. दुसऱ्यांक कुशाल करप हो मोग न्हय पूण दुसऱ्यांक कुशालकाय वाटप होच खरो मोग. जायते तियात्रांनी एक्टींग केला हाचो दुबावूच ना. आनी तरेचे तुवें रोल्स केल्यात. कॉमेडी, ट्रॅजेडी, सिरियस, हिरो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आयज मेरेन जे रोल्स तुवें केल्यात तातूंतलो खंयचो रोल तुका चड आवडीचो? जॉन डिसिल्वाचें नाटक तियात्रांतलो. Okay, what was it? Can you tell us the role? Yeah, of course. Yeah. तितून फर्स्ट हाफाक हांव पिसो आसता.
आय मीट विथ एन एक्सिडेंट, म्हाका एक्सिडेंट जाता ओके आनीक तेन्ना पिशा मातशें करता. इट वॉज फूल एक हाफ कॉमेडी ओके आनी सेकेंड हाफाक मागीर बोर जाता Uh, आनी मागीर सिरियस रोल. okay, so that was your best role. या ऑफकोर्स. You liked it. Yeah. Okay, ह्या रोलाक तुका केन्ना तरी कॅश प्रायज अवॉर्ड्स मेळ्ळ्यात हावल्यात? ना हे रोलाक म्हाका एवॉर्ड मेळना, बट पिपल्स एप्रिसिएशन इज माय एवॉर्ड. Very good. That's what I like. The best and the most, what do you say, topmost award. Award, yeah. Audience appreciation. For- Very for- nice. for every artist. For every artist. Very nice. Joe, तियात्र बरोवप तितलें सोंपें न्हय, I know. आनी also कांतारां घडोवप. तुजो अनुभव कितें? When you are composing a song, do you do it fast or do you do it nicely, slow, time घेवन, subject चिंतून अशें? डिपेंड्स अपॉन द मूड. हांव मुडान आहा रोखडे कांतार बरोवन जाता. Okay. पूण चडशें जायना कित्याक वी आर हे संवसारांत जियेताना हय. ट्रबल्स आसता, हे आसता Yeah. तें आसता. True. जायतीं tensions आसता. ऑफकोर्स Yeah. सगळे कडेन आमकां एडजस्ट करचें पडटा. Okay, so you cannot give that much time to composing. या बिकॉज आय वर्क ऑल्सो न्हू. दॅट Yeah. इज अनदर. That reminds me, तेच हांव आतां फुडलो क्वेश्चन विचारूंक सोदी. तुवें तियात्रा भायर एक्टींग करून तुवें तुजी सरकारी नोकरी सांबाळ्ळा. हय. ओके, जाल्यार नवे येतले तियात्रिस्तांक तुजो एडवायस कितें? तियात्रा भायर तेणी दुसरी नोकरी दवरूंक गरजेचें? ऑफकोर्स कित्याक ना. जर तर तांकां हँडल करून जाता प्रेशर जाल्यार जॉब करपा आनी तियात्र नाचपा प्रॉब्लम ना. जाता, Of course, सो of देर इज नो course. प्रॉब्लेम. No, no. म्हणजे दोनूय सांबाळूंक जाता. जाता. ओके, जशें तुवें सांबाळ्ळें. हय. पोर बी. थँक्यू. ओके जो, म्हजो फुडलो प्रश्न तुका. जायते ऑडियन्सांचे लोकांचे म्हणणें अशें आसा की तियात्रिस्ट तुमी स्टेजीर रावन आमकां देख शिकयतात, आमकां एडवायस दितात, पूण खूद तुमच्या जिवितान भोवतेंच करतात. तसल्यांक तुजो एडवायस कितें? तियात्रिस्ट मनीस जर तर तेंगे खबरो तुमकां आयकूं येताय वो कितें जालां, दॅट इज ह्युमन. मनशाच्या रुपान जाता तें सगळ्यां कडेन जाता. Okay. तियात्रिस्टां कडेन कितें बरें. दुसरें म्हळ्यार थिंग रावन शर्मा सांगताय आनी अशें करून शिकयताय आनी ते शिकयताय. हय. मुगे हेक तें मॅसेज लोकांक दिवप हय. हें तियात्रांतल्यानूच जाता. हय. तेंच काम पाद्री कोताय हय. आनी तें बरेंपण आहा तें घेवपा जाय, हय. नाक तें सोडून दिवपा जाय. सारकें. Very nice. ओके जो, आतां म्हजो फुडलो प्रश्न असो आसा जो तुवें एकाच उतरान जबाब दिवंक जाय. यू हॅव टू गिव युअर रिप्लाय इन 1 word, not 2 words, not even 1.5 word. बरें. ओके, बरें. रेडी? रेडी. अँड फास्ट. ऑफकोर्स. ओके, पळयो. डायरेक्टरा मोदें जे तुवें एक्टींग केलां तेंच्या तियात्रान, बरो स्क्रिप्ट रायटर कोण? जॉन डिसिल्वा, मिलिंद बांदा. ओके ओके. Only one. बरें बरें. One answer. बरें. Okay, so first is जॉन डिसिल्वा. John De Silva. Okay. दुसरो प्रश्न. कला अकॅडमी तियात्र कॉम्पिटिशनांनी तुवेंय भाग घेतला. आय नो. घेतला. तुवें हांवें सांगातान काम केलां. बरें. कला अकॅडमी तियात्र कॉम्पिटिशनाचे तियात्रा मोदें आनी कमर्शियल तियात्रा मोदें सगळ्यान चड डिफरन्स खंयचें? ऑप्शन: लायटींग, सेटींग, एक्टींग, डायरेक्शन. सेटिंग. सेटींग. सेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. आतां तियात्राक लोक जायना जावपाक कारण कितें? कोवीड पॅन्डेमीक ऑर तियात्राचो दर्जो देंवना? कोवीड पॅन्डेमीक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. तियात्राचो दर्जो फावो तितलो वयर सोरना जावपाक कारण कोण जबाबदार? एक्टर, डायरेक्टर, ऑडियन्स? हिंगा कोण न्हू.
ओके कोणूच न्हू. कोणच ना. But then somebody is responsible, no? Somebody is responsible. Okay, you have another option. Skip. Skip. Skip is another option. All right. थोडे कॉमेडियन म्हणटात सुबेज पोजडी कॉमेडी केल्यार चड लाफ्टर येता. सो इज इट रियली नेसेसरी? तूं कितें म्हणटाय, वय वो ना? ना. Okay, among theatrista mode, whom do you like the most, male or female? One name. Like the most. तेजें एक्टींग तुका लायक जाता, तेजें त्या स्टेजीर वागपाची स्टायल तुका लायक जाता, ओ तेजें उलोवप पर्सनली तुका तो लायक जाता, तें. One name. तूं. Thank you for that. All right. Okay. Now I'll ask you, whom do you hate the most? Not personally, yeah? कोण ना. I don't hate anybody. So you only love a lot of people, Yeah. including me. Of course. All right. Okay. फुडल्या जिवितान समज देवान तुका परत धाडलो आनी सांगलें, जो हांव तुका परत तुज्या त्याच आदल्या तियात्रीस पोरणांत जिवितान धाडटा, पूण एक कंडिशन आसा, तुवें कोण तरी तियात्रीस चेडवा लागीं काजार जावंक जाय. तूं कोणाक चूज करतलो? आतां ह्या लायफान जाय जाण मेळ्ळे, त्या लायफान कोण मेळटा म्हूण कोण जाणा. No. समज तुका तेच लायफ परत मेवलें, सेम लायफ. तूं तियात्रीस, तूं कांतोरीस, तूं नोकरी करता, एवरीथींग इज सेम. Only thing is you have to marry somebody from the theatre field. कोण ना तशें म्हणून. No? No. Then you cannot answer. No. What? कित्याक म्हाका तें चिंतपा नाका. So you'll remain a bachelor. No. Then- That I don't know. You'll get married. That also I don't know. This is not fair. You'll either get married or you'll remain a bachelor. That I can't say. What is that? ना तशें करून नांव घेवपाक कितें जाय म्हाका. कितें आतां तूं दुसऱ्या जिविता खबर करता, इन्कार्नेशन. Yeah. जर तो सेम हांव जालो आनी हेचे लायफ तुगे येयलें, मागीर हेंचे लायफ येयलें जाल्यार हेंचे लायफ येता न्हू. No. And difference काय ना. No, देवान सांगला एक कंडिशन घातला न्हू हय. देवान. You have to marry a girl from the theatre field. Which girl will you marry? So ज्या मनशाच्या तूं मोगान पडटलो ह्या फुडें ताचे लागीं काजार जातलो. हय. Correct? She could be a girl from the theatre आनी or मागीर ते तियात्रांकूय घालता मागीर. yeah, okay, that is possible. Okay, Joe, before we leave, before we say bye to you, can you tell us what is the future plan of action? फ्युचर प्लॅन ऑफ एक्शन म्हणजे आतां मातशें तियात्रान ब्रेक जाला. Okay. आनी कित्याक जाला तर मागीर हेल्था लागून जाला. Oh, या आनी चड ब्रेक जालो ना, कित्याक लास्ट ऑक्टोबर हांव क्रूज जाना. okay. आनी मेन म्हणजे जायते वर्सां जालीं मुगे मती आहा तियात्र भायर घालपाक, Okay. एक हें करपाक, पूण कामा लागून ते प्रॉब्लेम जाला. Okay. आनी आय हॅव टू एडजस्ट हियर एंड आनी तियात्र काडप म्हणजे जबाबदारी. Oy. तें घेवन भोंवपा जाय सगळें. Yeah. आनी एक्टरांक सांबाळपा जाय, एकठांय करपा जाय, रिहर्सल करपा जाय. Okay. एक्टींग करपा एडजस्ट करपा जाता, पूण डायरेक्टींग करपा एडजस्ट Very करपा व्हेरी difficult. Very डिफिकल्ट. difficult. Yeah. Difficult, but not impossible. या आय Okay. एम पॉसिबल. You are possible. So, okay, all the best to you. All Thank the you very best, much. all the best. And yes, audience, you heard him, right? He is definitely not gone anywhere. He is definitely in Goa and he will be acting in many more theatres in the future. Maybe even mine. Of course. I've acted for you. तू काय काम केला? Yeah, no? Yeah. Which कसले theatre? गोंयकारांनी? Oh, तुका yes. वयर आसना. Yeah. Okay. As all good things come to an end, this show is also coming to an end. Joe, तुका चड आनी चड देव बरें करून काड सांगता. तुमी आमच्या ह्या शोवाक पिकल टिकल शोवार आयले, तुमचे अनुभव, तुमचें चिंतप, तुजे
रिप्लायज जे तुवें आमकां दिल्यात जाय तो दिवेट तुवें आमकां दिलो तुवें त्या खातीर हांव तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा एंड एज अ टोकन ऑफ आवर लव फॉर यू आयड लायक टू प्रेजेंट टू यू समथींग यू नो वॉट No. No? No. It's a surprise. Here you go. This is for you. With love from Pickle Tickle Chat Show. देव बरें करचेलो आनी देव बरें करूं तुका कित्याक तुवें म्हाका आज हांगा आपयलो Yeah. आनी जे तियात्र पळयणार आसात ते म्हाका जायत जाण वळखनाय तांकां तुवें मी वळख करून दिली Okay. हेजेर शोआ वरवीं आणि जे सगळे आमच्या हय, ऑडियन्सान तुजे फॅन्स आसात तांकां तुवें भरपूर आंसयले and the best part is you said I love you no ती घेवन वयतली ती he said I love you all my fans. Thank you once again. तर मोज्या चोडा मोगाच्या पिकल टिकल चॅट शो पळयणाऱ्यांनो तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं तुमी हांगा हाजीर आसले जाले देखून आनी आय होप यू हॅव एन्जॉयड दीस एपिसोड एज मच एज आय डीड मेळचे फुडल्या एपिसोडान टील देन गुड लक गुड हेल्थ एंड अ बिग गॉड ब्लेस लव यू गायज